विठ्ठल नावाचा जयघोष करीत मेणकुरेच्या पंढरपूरच्या वारीक सुरुवात झाली आहे। मेणकुरेच्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायान वारकऱ्यांच्या पाय वारीक बुधवाराच्यान सुरुवात केल्या। 13 दीस ही पायवारी करीत वारकरी मेणकुरेच्या पंढरपुरात वतले। मेणकुरे वारकरी संस्थेचे ओनूचे हे 4थे वर्स जावन आसा। मेणकुरेच्या श्री माऊली देवीच्या देवळाकडल्यान सुरू जाल्ल्या ह्या पायवारीत 212 वारकरी वांटेकार जाल्यात। तातूंत जाणट्या नेणट्यां सयत बायलांचो आस्पाव आसा। दोडामार्ग दिकेच्यान ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरल्या। 13 दीस चलत हे वारकरी पंढरपुरा वतले। वाटेत थारावीक सुवातीचेर हे वारकरी विसव घेतले। थळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वारीत भाग घेतलो, तशेंच वारकऱ्यांक ह्या वेळार शुभेच्छा दिली। खरोखरच आजच्या या धावत्या जीवनात अशी ही जी एक वारी बी करप ही एक देवाकडे जो पावपाचे एक सादीशी एक वाट आसा। प्रत्येक मनीस प्रयत्न करता की ही वाट आपण घेवपाची, ज्याच्यामुळे आपल्याक एक समाधान मेळटले, मेंटल म्हणजे समाधान मेळटले आणि आपल्या जिवनाक एक उत्स्फूर्ती कशी येता, देवळान कशी गेली का पॉझिटिव्ह फिलिंग येता, तशी ही पॉझिटिव्ह फिलिंग येता। आणि ह्यांच्या ह्या फिलिंगामुळे आम्ही ज्या बाकीचे सुद्धा लोक आसा जे वारीक वचना आमकां सुद्धा खूप बरें दिसता, खूप पॉझिटिव्हिटी ह्या लोकांच्या भोवती असता आणि हे पॉझिटिव्हिटीचो डेफिनेटली सगळ्यांक ह्याची मदत जाता, आपल्या घरातल्या लोकांक जाता, त्याच्या भोवतीच्या लोकांक जाता। श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाय ही जी मेणकुरे आम्ही स्थापन केलेले आहा, ही आमची 4थी वारी आणि हेतून आम्ही 140 पुरुष वयता आणि 60 महिला असो आमचो एक ह्या सोहळ्यात भाग घेतलेले लोक आहात। आणि हितून भुरगे आहात, तरुण आहात, मागीर भितर जाणटे आसात, म्हाज्या जाणटो आहा हू इज रनिंग 75 74 वर्सां कंप्लीट जाल्लेले आहा। अशे उमेदीन हे सगळे हेचे लेवलचे लोक अशे भाग घेतात, भक्तिवान भाग घेतात आणि आमची उद्देश आसा हे संस्कृतीचो ठेवा, आमच्या भारतीय संस्कृतीचो ठेवा तो आमी लोकां पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करता आणि ह्या आमची दिसान दीस आमची इतली वाडटा, इतली प्रगती जाता की लोक सारखे आमकां एकदम आमची प्रायोरिटी म्हणून आमच्या कडेन येतात आशिल्ली आपणाक व्हरा म्हणून, कित्याक ती शिस्तीन अशी आमची वारी चल्लेली आहा। आणि पयलो आमचो आतां मुक्काम आहा तो बेटशी असो आसा आनी तियारी मार्गे म्हैसाळ मार्गे आमी अशे पंढरपूर वयता आणि भोसे बिसे मदीं मेळटा आणि असो सगळो टोटल मेळोन आमचो 13 दिसांचो पायी प्रवास जाता। थंय आमी मागीर एकादशी 17 तारीख एकादशी आसा ती आमी साजरी करतले। आज ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदायाची 4थी वारी पंढरपूर वचपाक सुरू जाल्ली आसा। मोठ्या उमेदीन सगळे उत्साहान सुमार 212 वारकरी आमचे बरोबर आसात। त्याच बरोबर साथ करपी आनी 20-25 जाण आसात। अशे तरेन हो जो खापुलो आसा, दवादमा आसा तो मुखार सरला। आता देवळा कडल्यान आमी आशिर्वाद घेवन त्या बरोबर सगळे देवाचे माऊलीचे सगळे आशिर्वाद घेवन आमी फुडें सरलेले आसा। बरे तरेन नेटान चालू आसा आणि प्रत्येक वारकऱ्याच्या मुखार कोणा मुखार एक उत्साह दिश्टी पडटा। म्हणजे हो उत्साह आमकां 13-14 दीस असो टिकोवन दवरतलो आणि बरे पद्धतीन आमची वारी जातली अशें आमी देवा कडेन मागता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। तुकाराम